आनी हो अटॅक फक्त एका गोंयकाराचेर जावंक ना. हो अटॅक जाला तो दर एका गोंयकाराचेर. द गोंयकार हू डेअर टू स्पीक पावर टू द ट्रूथ. हो अटॅक जाला तो आमच्या रायट्स, our rights to protect our Goa, our identity, our culture. So we demand justice, not only for Rama, but every voice that has been silenced and ignored. We demand accountability, not only from the attackers, but also those who are behind, those who allow this culture of impunity to grow. We demand protection, not only for one Goinkar, but every Goinkar who stands up to speak what is right. So आज आमी हांगा एकठांय जावन मेसेज धाडूंक सोदता की आमी गोंयकार भिवचे ना. We will not be intimidated. We will continue to speak. We will continue to organize to protect our identity, protect our land, protect our culture. God bless you. God bless Goa. बाबा वेंझीक ताणे ही आयची कॅन्डल विजील घडून हाडून आयज आमकां हो सोयीक दिलो. गोंयच्या पासत रामा काणकोणकारा पासत हांगा एकठांय येवंक. राती सावन म्हाका मेसेज येता. हांव एक दारवटी बोटीर आसता. भुरगे फोन करता, शेफ कितें जालां, रामा केसा कितें जालें तेगेलें. हांव म्हण कितें जालें तें टीव्हीचेर तुमकां दिसती पडटा. मास्टर मायंड म्हणटा तेका अजून सोदूंक भोंवताय. आज आमी 1.5 लाख आमी तारवटी आमगे घरां बायल भुरग्यांक जाणटे आवय बापायक सोडून आमी तारवार आहाय. कोणाचे बरोवच धरून आमी तारवार आहाय. हे आमकां प्रमोद सावंत गव्हर्मेंटान दाखोवपाचोय. आयज आमी गांव सोडून पयस वयताय पोट भरूंक. ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळ्ळ्या. आयज आमगेले बायल भुरग्यांक घरा कोणे कितें सेक्युरिटी आहा. सोरी तर तुम्ही दिसा उजवाडा येन रामा काणकोणा एश करून मान तेज तोंडा शेण काढा जाल्यार एक गोंयकाराक आनी एक गोंयकाराचे फॅमिली आयज कित सेक्युरिटी आहा हे आयज गव्हर्मेंटान सगळ्या तालुक्यांक दाखोवंक दिचे. आनी आयज हांव आवाज काडटा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द सीमेन हू आर आउट एट सी, हू आर इन टेंशन थिंकिंग अबाउट द वेल बीइंग ऑफ देयर फॅमिली बॅक एट होम. हे गव्हर्मेंटान आयज जबाब दिचो. आयज तारवट्याचीच फॅमिली न्हू एक गोंयकाराची फामील घरांत सेफ्टी आनी सेक्युरिटी कित्या. आयज ल्हान भुरगीं हो व्हिडिओ चोयताय रामा काणकोणकारा अटॅक केलो तो. धाकटी भुरगीं टीव्हीचेर न्यूजाचेर चोय प्रुडंट मिडियाचेर हेरल्ड न्यूज गोवा 365 चोयताय भुरगीं घरां बसून. मामी ते कित्या माताय गे ते दाडा ते कित्या मारले तेमी. आनी आयज आमी वडील आमगेल्या भुरग्यांक कित म्हूण जबाब दितले. बाबा रामा काणकोणकार तेंगे चॉकलेट चोरून गेलो रे तेका लागो माल तेका एशको मुटले आमी. आयज आमगेली भुरगीं एज फुडली पिळजी आमकां विचारतली दादा मामा हे इतुले जावपुसान तुम कित कोताली. And then it will be too late for us to answer to our next generation what we were doing at this time when Rama Kankonkar was attacked in a full daylight attempt to murder. आणि आमगे गव्हर्मेंट अजून मास्टर माइंड कोण तो सोदिता. हे आमकां नाका. इतलेच उलोवन हांव काबार कोता आनी तुमकां सगळ्यांक हिंगा येयलें देखून आयज देव बरें करूं.